आयज मिटींग घेतली आमी 15 days बॅक घेतलेली परती घेतली. जो इन्सिडेंट जालो पळय 2-3 दीस पयलो बिचार तो बॅड, इट वॉज व्हेरी बॅड. एक लोकल भुरगो मेलो जस्ट फॉर अ रिजन तो बिचार चलतालो ते स्पेस ते पदे लागलेले म्हणून. सो आतां आमी आमकां अलर्ट केल्या लोकांक आनी ते शेक ओनर्सांक मातशें तुमच्या स्टाफाक सांगात लोकांक मारपाचें ना, झगडी करपाची ना. ट्युरिस्ट येता म्हूण बिजनस चलता लोकांची शेकां चलता. इतलें पळय वायलेशन जालां. हे बॅडो फुडें घालता, चेअर्स फुडें घालता. सो आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन्स क्लियरली सांगला तुमचे 15 मीटर आहा तितलेच तुमी घाल्या आनी लेट नायट शेकां ओपन जावचें ना. 11 o'clock शेक आता सर आयज ते आयले तांकां सगळे ओनर्सांक तुमी इन्स्ट्रक्शन दिलें जर अशें कितें घडटलें तेंचेर कारवाई ही जातली. आमी रिपोर्ट धाडलो ट्युरिजमाक. आतां आमी लास्ट टायम रिपोर्ट धाडलो शेकाचें लायसन्स सस्पेंड कॅन्सील 25 lakhs फायन मारला आनी हेज बीन ब्लॅकलिस्ट. सेम वील बी फॉलो. कॉपरेट करूं जाय. लायसन्स मारना पोलीस रोडाचेर इन्सिडंट जालो FIR घेवन यो म्हणटा. FIR पयलीं सोमतेच पुलिसान कॉपरेशन करूंक जाय न्हू. पुलीस पयलीं हांगा म्हणटा यो आनी FIR कर म्हणटा. FIR म्हणलें कितें पयलीं आमी सांगता पयलीं तेका करूंक जाय न्हू. पयलीं थंय एक्शन जावपाक जावंक जाय अशें सांगूंक जाय. पुलिशेक फोन पुलीस सामके करूंक जाय न्हू सोमतें. आयज गाडी फोन केलो ताका म्हाका हांगासर हांगा रेस्टॉरंटाचेर पुलीस बाबा येवना म्हणटा सर स्टाफ ना रात्री 2-3 सर तुम्ही 11 म्हणटा 11 सगळ्यांचीच रेस्टॉरंटा बंद ना. कोणाचो पावर आसता ती रेस्टॉरंटा चालू आसतात. हे सायड हांव तुमकां सांगता आरामवर हे सायड आहा तेंची ती रेस्टॉरंटा बंद आसतात. हे सायडीन 2-3 जायसर म्युझिक चालू आसता. म्हणजे प्रॉब्लेम जाला ते सायडीन. आनी ते रेस्टॉरंट त्या शेकांचे भितर चालू आसता. त्या शेकांचे भितर डेली झगडी आसता. डेली झगडी आसता आनी 4-5 दीस सुद्दां जाले थंयसर झगडी जाल्लेली आहा. आनी हेका कोणाचो हात आसतानाच जाता ते. आनी भायले दादाजी कित्याक करता कोणाचो पावर आसता म्हणून दादागिरी करता आनी दादागिरी करना. काल हे जालो आमच्या गांवच्या भुरग्याक मारला. गांवच्या भुरग्याक मारून काल जर तांकां फटाफट सगळें अलर्ट करून मारलें त्या शेकाक सगळें पूण तशी हें जावंक ना. लेट जाली सगळी जालें सर. पूण केन्ना आमच्या भुरग्याक मारला न्हू तो.